येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. संसदा वयल्या कोयरा राशींक शुक्रारा परतून उजो. आतां हांव घालतलो लक्ष, कुट्टरेचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान दिला उतर. लोकांक ना पिवपाक उदक ना साठोवपाक बल्ला, पूण कुठ्ठाळे हजारा वयर टाकयो पडल्यात कुसत. भौशीक बांदकाम खात्याचो पराक्रम. दर एक पंचायतीत एक तर अपंगूळ मनीस येवचो वेचून. कमजोर घटकांतल्या लोकांक जातलो व्हडलो आदार. गोंय दिव्यांग हक्क संघटनेन मागला सरकारा कडेन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. थोड्यांचे कुण्यार शिजता, थोड्यांचे लाकडां घातल्यारय शिजना अशी कोंकणीत ओपार आसा. सरकारी खात्यांतल्या कांय अधिकाऱ्यांक ती ज्युस्त लागू पडटा. गोंयकारांचे गशे उदक ना म्हण सुकल्यात, जाल्यार दुसरे वाटेन कुट्टाळे कोनसुवा PWDच्या रिजावात 1000 परस चड उदकाच्यो टाकयो वापराविणे 12 वर्सां जाली कुसत पडल्यात. तुका नाका म्हाकाय नाका घाल सुण्यांक अशी ही वृत्ती न्हय. आता कोनसुवा ह्या गांवान आनी कोनसुवा ह्या गांवान हांगा ही हा PWDची प्रिमायसीस आहा आनी ह्या PWDच्या प्रिमायसीस तुम्ही पळोवंक शकता की नियरली थाउजंड्स ऑफ टँक्स आहात आनी ह्यो 1000 टाकयो ज्यो आहात ह्यो हांगा डंप केल्ल्यो आसात. ही डंप केल्या फाटली 10 वर्सां जाली, हांगा 10-12 वर्सां जाली हांगा डंप केल्यात. आमी जेन्ना ऑफिशला कडेन विचारलें कित्याक खातीर ही डंप केल्या, कित्या खातीर हे हांगा वेस्ट जातात, कित्याक की हांगा पळोवंक शकता की हितून उदीक भरलेलें आसा. ह्यो ज्यो टाकयो आहा 2009-2010 ह्यो हाडलेल्यो बाय द PWD आनी PWDन जेन्ना हाडलेल्यो ह्यो लोवर इन्कम जे लोक आहा आनी जांकां उदकांचो खरंच गरज आहा तेंच्या खातीर ह्यो टाकयो हाडलेल्यो. हितून उदीक भरलेलें आसा. हे उदीक कितकी वर्सां भरल्या काय खबर ना, बिकॉज ते उदीक आयच्या डेटीन काळें जाल्लें आसात, भितर मच्छर ब्रिडींग जाल्ले आसात आनी ह्यो 2010 जेन्ना हाडलेल्यो लोकां खातीर त्यो आयज यूज जायनात आनी त्यो लोकांक डिस्पोज जावं डिस्ट्रिब्युशन जाल्ल्यो ना. आयकलें जाता की ह्या त्या टायमार जेन्ना ह्यो हाडल्यो तेन्ना खंय एक केस जाली, विजिलन्सान केस जाली की त्यो स्कीम प्रॉपर हे जावना आनी ती स्किमी खातीर त्यो टाकयो विजिलन्सान गेल्यो आनी त्यो विजिलन्स टाकयो तश्योच पडलेल्यो आहा. आतां गजाल येता की फाटली 12 वर्सां ह्यो टाकयो हांगा पडल्यो आसा पूण त्यो गरजूवंतांक पावना. आनी आयच्या डेटीन जर लोकांक आमी पळयता की लोकांक उदकाची इतकी कमतरता आसा की अख्ख्या गोंया भरसून आमी आयकूंक येता की उदीक शॉर्टेज आहा, उदीक शॉर्टेज आनी लोक दर दिसा उदका शॉर्टेजी खातीर PWDन वयतात. पूण हांगा ज्यो इतक्यो 1000 टाकयो पडलेल्या त्याच्या बद्दल कोणूच चिंतनात. पूण हे सायडीतून पळय, हे पळय केवशे रानांत ह्यो टांक्यो उडयले. आतां ह्यो टांक्यो कित्याक हाडल्यो, कित्याक तरी युजा हाडले आनी युजा हाडल्यो जाल्यार ह्यो टांक्यो अश्यो आज 10 वर्सां 5 वर्सां तरी ह्यो अश्यो पडल्यो हा. तेजो परिणाम कितें, कोणाकूय तरी ते बेनिफीट आसलो तो सगळो पेडेर भायर उडयलो. ह्यो 50% टँक काबार जाले. तो कोण ऑथॉरिटी त्याचं तेणी हेजेर लक्ष घालून ह्यो डिस्पोज करपाक जाय. आतां आमी डिस्पोज करपाक देखून आमी म्हणटाय जे कोणाक पावना, लोकांक पावना, हे गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्स आहाय, जायते पुलीस क्वार्टर्स आहाय, गव्हर्मेंट स्कूल्स आहाय, मस्जिद आसताय, टेम्पल्स आसताय, पंचायत आसताय, तांकां दियाय आनी ह्यो काबार कराय. पूण हे भाशेन पयशे वेस्ट करप अननेसरी. आज तुम्ही मिडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रेस बी येयला देखून न्हू ह्यो हायडींग वस्तू आहा त्यो आज एक्सपोज जाताय, नाजाल्यार जावचें नासलें. आज तुमी तरी येयला ते तुमकां आज गव्हर्मेंटाक कळ्ळें, दुसरे कन्सर्न MLA कळ्ळें, कन्सर्न मिनिस्टरांक कळ्ळें आनी तेजेर तेणी कितें तरी एक्शन घेवपा जाय. GOA365 हिरू महाले, वास्कोच्यान. शुक्रारा दनपारा परत एक फावट संसोडो पेटलो. परत लागपी उज्याक लागून आता विविध प्रश्नाचे म्होवाळेच तयार जाला. सरकारान इतली वर्सां हो प्रश्न जाग्यार घालपाक कळाव लायलोच कित्याक, हो तातूंतलोच एक प्रश्न. सांगपाचें म्हटल्यार ह्या वर्साच्या मार्चा उपरांत कशाय उडयल्ल्या डंपाक आता हो दुसरे खेप उजो लागला. संसोडो कोयरा राशीचो विशय 2 दशकां परस चड तेंप तापत रावला. वर्स सुरू जाल्ल्या सावन म्हयन्याभरातच 2 खेपे उजो लागलो. उजो लागलाच कुशीच्या वाठारांचें लुकसाण जालां. म्हयन्या आदीं थंयची एक वणत कोसळून पडिल्ली. ह्या विशयाचेर आतां कुडतोळीचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स उलयता.
प्रश्न जाग्यार घालतलो आनी सद्दां येवन पळोवणी करतलो तो सांगता. This is a signal from God to us that you better do something now. And if at all somebody is somebody is trying to subvent it, or somebody is trying to purposely delay it, that fire will be the end result of him. There is some significance. Don't think about who's pedota. I think we have to take it seriously. We have to put it in place. Come what way. This is a challenge, and I am ready to accept the challenge. We have to put it, and if we don't put it, we will burn like this in the fire. Let inspection take place. I am just putting my things in order. We have just got elected. We are putting our offices and everything in order. The first task of mine is to run after this. Doesn't matter if I have to come every day here, but we will take action. I have requested the municipality to start all over. I don't want any mixed garbage coming there, because there are two parts of it. One is clearing the existing vintage dump, and the new one. So the new one, garbage has to be segregated and brought here if we need to put everything in order, and that both the things I am going after that. The chairperson tells me only Khatorda is been segregated. The chairperson can't tell me that only Khatorda is segregated. He has to tell me. This he has been telling me for the last 6 months. I have been inquiring to him what is happening. For the last 6 months, he's giving the same answer. I told him yesterday, you better stop giving this answer, and you have to tell me what is the next plan. In the next 6 months, what you are going to do? Your 6 months from now has to be a proper plan of how Margaon garbage is going to be segregated, and if you are not going to segregate it, what action you are going to take. गांवच्या संसड्याक परत एकदा उजो लागला. फाटल्या म्हयन्यान उजो लागलो आनी आतां परत उजो लागलो. उजो लागपाक कारण म्हटल्यार फायर ऑफिसर सांगता की सकाळचे 12 हांगा सकयल मनोकच आसा थंय काम कितें चलतालें, थंय उजो लागलो आनी ते कारण जवळचा अशें म्हणटा की थंयसर वयर संसडो पडटा. तांकां देडान कॉल आयले थंय. तशेंच स्पॉटाचेर कुट्टरीचो आमदार अलेक्स रिजिनाल्ड हय पाविल्लो आसा आनी म्युनिसिपालिटीचे सगळे ऑफिसर हांगा आसा. फायर ब्रिगेडीन सांगले त्या प्रमाणे आतां मेरेन 5 गाडयो हांगा येयल्ल्यो आसा उजो पालोवपाक आनी आतां फायर अंडर कंट्रोल आसा म्हूण सांगलें आसा. Manipur school, there was a fabrication work was going on from morning. So first fire took place at the Manipur school. There was with some fencing, and after that it was spread out here. So we came to know only at 1:30 that the contract was all lagla म्हणून. पहिले कितें जालें तेंगेलें फॅब्रिकेशन काम चलून बी ते फेन्सिंग बी करताले. तिका पयलो फायर ब्रिगेड थिंग गेले, stop that fire, but slowly the fire reached to smoke is spread out, but only thing what RDF the भायर आसले पळय तो तेकाच मातसो लागलो. मनोविकासान सांगिल्लें ग्रास फायर म्हणून तेंचे सायडीनच्यान एडजसंट सायड टुवर्ड्स संस्लो गॅर्बेज आहा ते सायडीन 12:31 आमी गाडी धाडली आनी तो ऊस पालयलो. मागीर 13:45 आमी पालयलो. आमकां सोशल ऊस लागलो. सो इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो. मडगांव फायर स्टेशन 2 व्हेकल टर्न आउट केलो. होंडा टर्न आउट केलो. कुचेरे टर्न आउट केलो. कुंकोळ्ळे टर्न आउट केलो. सो सगळी गाडयो आतां येयल्ली आहा. उजो ऑलरेडी अंडर कंट्रोल. आतां माती घालपाची प्रोसेसींग चालू आहा. थिंगा ब्रेक केला वयर वचून कित्याक ते प्रोपगेट जायना जावपाक. कित्याक ते वतान ते मोडलेले आहा आनी भितर गेल्यार कंट्रोल जावपाक बरें डिफिकल्ट. पूण जावचोच ना कित्याक भितर उदक घालपाक बरें डिफिकल्ट. भितर गाडयो वचपाक बरें डिफिकल्ट आनी सगळें तें दाट जाल्लें आहा. थिंग वॉल कोलॅप्स जाल्लो आहा. सो तेणी सायडीन एजन्सन सायडीन ह्यो सायडीन आख्खे गॅर्बेज गायले. ते जाणा तरी आसतना की आख्खी गॅर्बेज कोण तेका लायला हीट लागलो. आतां तो वीक जालो. बोल आनी वीक जालो तोय मोडो शकता केन्नाय. एक पाट हीट लागली सगळे सायडीनच्यान क्रॅक येयल्ले आहा. बरें उजो अंडर कंट्रोल आहा. ते आसतना ब्रेक करता मात घालून आतां जाता. पण भितर उजो बी लागलो. भितर ना भितर काम जावपाक दिल ना. ते वरान ते वरान फायर अटॅक केला. ते वरान प्रोपगेट जातालो फास्ट सारको. GOA365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तयेकर. भारतात कोविड-19च्या दुयेंतींनी परत एकदा वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. भारतात आयज 2451 नवेन कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या, जी कालचे परस चड आसा. फाटल्या 24 वरांत 808 सक्रिय कोविड केसी नोंद जाल्यात. दिल्ली सरकारान बिरेस्तारा लोकांक सादुरताय घेवपाचो उलो मारला. बुस्टर कोविड-19 डोस सरकारी केंद्रांतल्यान 18 ते 59 वर्सां पिरायेच्या सगळ्या पात्र लाभार्थ्यांक फुकट दितले. राष्ट्रीय राजधानीत कोरोना व्हायरसीची केसींनी वेगान वाड जाले उपरांतच हें घडलें. फाटल्या 24 वरांत 2451 नवे दुयेंती, 24 वरांत 54 जाणांक मरण,
दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.53%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.43%. राष्ट्रीय राजधानीत कोविड प्रकरणांनी वाढ. दिल्ली बुधवारा 1000 परस चड संक्रमणांची नोंद. दिसपट्टेवाडीत 60% भर. दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशा उपरांत आता तामिळनाडू सरकारान देशात वाडट्या कोविड-19 संसर्गाचे फाटभुंयेर राज्यात मास्क घालप सक्तीचें केलां. शुक्रारा लागू केल्ल्या एका आदेशात सरकारान म्हटलां, नेम पाळचे नात तांकां 500 रुपयांचो दंड भरचो पडटलो. विभागान म्हटलां, देशात खास करून राष्ट्रीय राजधानीत कोविड-19च्यो वाडट्यो केसी मतींत घेवन हो निर्णय घेतला. हाँगकाँगात बिरेस्तारा 4 म्हयन्या परस चड तेंपा उपरांत पयलेच खेपे जिम, ब्युटी पार्लर, थीम पार्क आनी सिनेमांची थिएटरां परतून सुरू केल्यात. अधिकाऱ्यांनी कांय खर कोविड निर्बंध सदळ केल्यात. तेका लागून रहिवासी आनी वेवसायांचेर परिणाम जाला. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को कुठ्ठाळे वाठारात उदकाचो प्रस्न सतावपाक लागला. प्रत्यक्षात पायपलायनीचे उदक खंय खंय वयता, कुट्टाळे भायर ते वता काय कितें हाची पळोवणी करपाचो निर्णय थळावो आमदार आंतोनियो वाजान घेतला. उदकाचो त्रास आतां गोंयकारांक चड प्रमाणात सतावपाक लागला. थोड्यांक उदकाची बिलां फुगोवन येतात, जाल्यार थोड्यांक उदकाच्या उणावाचो त्रास सोंसचो पडटा. शुक्रारा कुट्टाळें ताचो उद्रेक पळोवपाक मेळ्ळो. थळाव्या आमदारान हाची गंभीर दखल घेवन हो प्रश्न तडीक लावपाचो निश्चय घेतला. आयकयात ताका. एवरी टायम जेन्ना आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगपाचें म्हटल्यार जावं कोर्तालीं, केलोसी, सांकवाड, बाकीचे एरिया जे एवरी टायम आमकां हे प्रॉब्लम उदकाचो मेन इश्यू म्हणटा आमचो उदकाचो. आनी एवरी टायम आमच्या लोकांचे आमकां कंप्लेन येता, बाबा आयज हे वाड्याक उदक ना, फाल्यां हे वाड्याक उदक ना. एवरी टायम आमकां हे चालूच आसा. ताका लागून आयज आमी ऑफिशियली जे आमचे वॉटर डिपार्टमेंट जे आमचे एई आहले, जेई आहले, हाका आपोवन हांवें जे आमचे लागीं कितें जाता ती भाशेन लोकांक बरे भाशेन उदक पावपाक जाय. कितलीं वर्सां जालीं हे सेम प्रॉब्लम जाल्लो आसा. आनी हांव टील डेट हांव जेन्ना MLA जालो ते मेरेन हांव आमचे जेई एक हांव कॉन्टेक्टानूच आहलो. आयज तांकां आमी जॉयंट मिटींग मागली आनी आमचे थोडे भाव भयणी आमची हांगासर येयल्लीं. ताका आमी सजेशन दिलां आनी आमी ताचें आयकून घेतलां. आनी नेक्स्ट वीक जे आमी जे वाल आहा, जे वाल टू वाल इन्स्पेक्शन करून आमचे उदक कोणाक वयता, कितले खंयचे कंपनीक वयता हें हांव फायंड आवट करूनच तेजे उपरांत हांव तुमकां डिटेल हांव सांगतलो. कित्याक आयज हांव डिस्कशन केलां ते प्रमाणे आमी थोडेशें जालां, पूण म्हाका सायडीर वचोन म्हाका इन्स्पेक्शन करपाक जाय वाल टू वाल. जे आमकां कितलें उदक येता, उदक भायर खंयचे कडेन वयता, आगशी कितलें वयता, दाबोली कितलें वयता, मुरमुगांव कितलें वयता, वास्को कितलें वयता आनी आमची कोर्तालीं कितलें येता हें म्हाका फायंड आवट करपाक जाय. तेच म्हाका डावट आसा. ताका लागून म्हाका वाल टू वाल जे हांव पर्सनल वचोन ताका घेवन वयतलो ते वाल टू वाल म्हाका कितले डिस्ट्रिब्यूट जाता ते म्हाका कळपाक जाय. ते मेरेन म्हाका म्हज्यान तुमकां डिटेल सांगपाक शकना. जाल्यार कुट्टाळेच्या भौशीक विभागाच्या एईन साळावले मुखेल उदकाचे धरण ताजे फाटले मुखेल कारण आशिल्ल्याचें सांगलें. धरणाचें उदक सारकें येना आशिल्ल्यान उदकाचो त्रास सोंसचो पडटा. आयकयात ताका. 8 दीस पयलीं सगळी सप्लाय सारकें आशिल्लें. अरावंड 88 to 82 ml आमकां मरगुमा तालुक्याक येतालें. आतां मातशें थंय मॅग्नीज कंटेंट वाडयिल्ल्यान साळावली डॅमार आनी मदीं पावर मातसो प्रॉब्लेम जाल्ल्यान आमकां सादारण 25 ते 30 ml डेली सादारण 7-8 दीस जाल्यार कमी येता. आनी ताका लागून आमी कितें करतात, पयऱ्यान उदक दितात. आज दिलें फाल्यां दिना त्या एरियेक, पर दितात. आतां इवन कुट्टाळे सुद्दां काल दिल्लें आज दिवंक मेळपा ना, पर दितात. आनी कितें जातात, पयऱ्यान गेल्ले लोकांक कन्जम्पशन 2 दिसान लोक लो लायनीचें कन्जम्पशन घेतात आनी वयर घरां उरतात. तांकां मातसो उदका प्रॉब्लेम उरता. पूण आमी ऑफिसांत टँकर स्टँड बाय दवरिल्ले आसा. जर डिमांड आयलो लोकांलो तर आमी टँकराचेर सप्लाय करतात. आनी हें आतां कितें मॅग्नीज येता तें रिस्टोर सारकें जालें आनी 82 85 ml आमकां येवपाक लागलें. सगळें नॉर्मलायज जातलें. 8 दीस पयलीं सगळें नॉर्मलायज आशिल्लें. नेटवर्क आसा तें इंडस्ट्री सगळ्यांकच कॉमन नेटवर्क आसा. ताका लागून आमी कितें करतात, तरी पूण आमी ती आमची थोडी बल्क कंज्युमर हें आसा तांकां मातशी रिस्ट्रिक्शन घालून पयऱ्यांक उदक दिल्ल्यान तांकांय थोडें उदक दिवचें पडटा आनी हांगाय दिवचें पडटा. कित्याक हांगा जितलें जर आमकां 10 ml कमी आयलें, प्रोपोर्शनल सगळी सायडीन कमी वता उदक. खंयचें जें एडिशनल टॅपिंग आनी कितें आसा प्रोपोर्शनल कमी प्रेशर आसना ऑटोमॅटीक कमी जाता. थंय बाबा वाल्व कंट्रोल करून थंय दिल्लें हांगा दिल्यार तो प्रश्नच येना. बल्क कंज्युमर आसात, कोणालोच डिमांड सद्या एग्रीमेंटा इतलो वचना.
कित्याक आतां सरान म्हणलो म्हाका हें कर म्हणून हांव तें वर्कआवट करून जाल्यार सराक दितलो पूण आमी आतां हें केलां खंयचोय आमी बल्क कंज्युमराचो एग्रीमेंटातली क्वॉन्टिटी आमी सद्या तरी सप्लाय करून आमी पोजिशनान आनी तें करयनात आमी साळावलीचो आनी तो म्हाका दिसता 2-3 दिसांनी जर रिजॉल्व जावपाक जाय जाल्यार ऑटोमॅटीक सगळी सिस्टम जाग्यार पडटा थोडे कडेन मल्टी स्टोरेज बिल्डींग येता आनी व्हडले व्हडले कॉम्प्लेक्स येता तांकां आमी जर तेंगे नेटवर्क घालून जर खर्चार ते एक्सपेंडिचर करून जर घालतात जाल्यार मेन सोर्सा कडच्यान तांकां कनेक्शन येतात आमी डिस्ट्रिब्युशनाचेर कनेक्शन दिनात ताका लागून डिस्ट्रिब्युशन ज्या लोकांक वता तें केन्ना डिस्टर्ब जायना. हाचेर कुठ्ठाळेची सरपंच सोनिया परेराक कितें सांगपाचें आसा तेंवूय आयकुयात. Since water is the basic necessity of human beings, आयज आमचे MLAन बरी इनिशिएटीव घेतली आनी सगळे PWD ऑफिशियल्स आपयले बिकॉज आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी उदकाची खूब हालावत जालोली आहा. सो आयज जेन्ना आमी डिस्कशन करतले दे आर गिविंग द एक्सक्यूज सेइंग दॅट मॅग्नेशियम इज बीन एंटरिंग इनटू द सेलावलीम डॅम एंड दॅट इज द रीजन फॉर lack of water supply. But now the water level is come down. आता जर तर एप्रिला म्हयन्याकू इतली मॅग्नेशियम भितर सरून हें जाता जाल्यार I wonder what will be the state in the month of May if they are giving us that the excuse. So आमचे सरांनी बीन तांकां सांगला that तेंकडे डिटेल मागल्या of past 15 days तुमची कितली उदक आगासाय वयता आनी कितली उदक लोटोलीम एंड नागवा. So all these 15 days detail घेऊन सर आपण फिजिकली आपण वचून क्रॉस चेक करतलो near the valve what is the situation, whether that data will be matching with the water with the valve whatever it has been released, and then accordingly secondly sir has given us the assurance की तो आपण main people who are dealing with the Salaulim तेंकडे पोतून joint meeting घेतलो along with our local department. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोय दिव्यांग हक संघटनेन आज सरकारा कडेन कांय म्हत्वाच्यो मागण्यो केल्यात. प्रत्येक पंचायतीत अपंगूळ समाजातल्या उणेच एक व्यक्तीक उमेदवारी दिवची संघटनेन मागला. खासगी मालमत्तेंतल्यान हाय टेन्शन वायरी व्हरतल्या वीज विभागाचेर कारवाय करची अशेंय तांकां दिसता. पळयात. गोंयांतली अपंगूळ हक्क संघटना म्हणटा राज्यांतले प्रत्येक पंचायतीन अपंगूळ समाजातल्या उण्याच एका मनशाक वेचून काडचो. पंचायतीत जर अपंग मनीस वेचून आयलो जाल्यार तो अपंगूळ मनशाचे प्रश्न चड बरे तरेन समजून घेत वावर करतलो. हो हे मागणे फाटलो उद्देश. आयकयात. Panchayat elections are coming and central government has already approved a proposal of our National Disability Network to nominate persons with disability on the panchayats. And as the Panchayati Raj is a state level subject, they have written to all the chief secretaries to consider the proposal to nominate a person with disability on the panchayats. So we are demanding that the Goa government also approves this proposal to nominate a person with disability on the panchayats. As you know, today lots of issues are there at panchayat level for concerning persons with disability. Today permissions are given for construction which are not accessible for the disabled. Lots of public buildings have to become accessible for the disabled. Lots of disabled persons are there who are not getting government schemes. Lots of issues are there concerning disabled persons. So to look into all these issues, we need a person with disability on the panchayat bodies. So we are demanding that the state government also approves this proposal of nominating a person with disability on the panchayat bodies. हाय टेन्शन वायरींच्या संपर्कात आयिल्ल्या उपरांत लायटीचो शॉक लागून एका व्यक्तीक हात वगडावचो पडलो. खाजगी मालमत्तेंतल्यान वेल्ल्या हाय टेन्शन वायरीच्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाची मागणी असोसिएशनान वीज विभागा कडेन केल्या. पळयात. We would like to highlight the harassment of a person with disability by the electricity department of the KONKANI division. Recently we came to know that in Kepe, high tension wires are passing through private properties of 4 to 5 houses, and when a worker of this disabled person came in contact with the high tension wire, he even lost his hand. So his hand had to be amputated due to this high tension wires. But now instead of the electricity department shifting the high tension wires from the private property, they have sent him a notice
saying that you tell us where you want to shift, you conduct the joint inspection, you make an application to the department to shift the high tension wires. Now we are not understanding why high tension wires are passing to private properties, which is totally illegal, totally endangering the life of the people. You are endangering the life of the people. One person has lost his hand, and now you are telling the disabled person to conduct a joint inspection. You conduct a joint inspection, you apply to the department to shift the high tension wires. Then what is the work of the electricity department? Are they not supposed to be doing this? This work is supposed to be of the electricity department. You cannot expect a 100% disabled person to run from pillar to post, to conduct joint inspections, to shift high tension wires, when it is totally your fault of having illegal high tension lines on private property. So that also we are strongly condemning this incident of the assistant engineer in the KONKANI division. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घे एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या 2 वर्सांक कोरोनान खवदळ घातलो. सांस्कृतीक आनी भौशीक कार्यावळींनी आडमेळी आयली, पूण अंदू लोकांनी हुस्क्या बगर धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी उमेदीन मनयल्यो. काल उसगांवच्या गांजा गांवांत गांजेश्वरी शांतादुर्गा देवीचो पयलो वर्धापन दीस जालो. व्हडा संख्येन भक्तांनी हजेरी लावन देवीचो आशीर्वाद घेतलो. पोरू गांजा नवें देवूळ बांदून गांवकारांनी शांतादुर्गेचे मुर्तीची पुनर्प्रतिष्ठापना केल्ली, पूण कोरोनाक लागून जायत्यो कार्यावळी रद्द जाल्ल्यो. ह्या वर्सा देवीच्या पयल्या वर्धापना दिसा निमतान गांवकारांनी सगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. देवीक अभिषेक, लघुरुद्र, बायलांच्या हातीन कुकुम पुजा, आरती उमेदीन जाल्यो. लोकांनी महाप्रसादाचोय लाव घेतलो. पळयात. सांजे वेळार देवीची पालखेंतल्यान मिरवणूक काडली. उपरांत मानेस्तांचो आनी गांवच्या ज्येश्ठ भजनी आनी नाट्य कलाकारांचो शाल आनी श्रीफळ दिवन भोवमान केलो. उपरांत राती कडेन गांजेश्वरी कला संघान संगीत वस्त्रहरण हे विनोदी नाटक सादर केलें. पळयात. चांगल्या गाण्याची वाट लावून टाकली. चला नारळ ठेवूया. काय बाकी पोरा, मास्तराची आज्ञेतली असत. मास्तराने हुकूम सोडल्यावर धापन पुढे गेले. माका वाटला काय धरण धरण कोसळून पडला. गोवा 365 खातीर गांजेच्यान श्वेता गांवकर. या सप्तकात पडवी पावसाक लागून फुडल्या 3 दिसांक राज्यात वाडट्या तापमानाचो 1 ते 2 डिग्रीन उणाव जातलो. अशें आसले तरी हवामान विभागाच्या अदमासा प्रमाण तापमानात 7 परस 1 ते 2 डिग्रीन वाडलेले आसतले, जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. राज्यांत जरी तापमान 7 परस चड आसले तरी अजून मेरेन ते गरमेच्या लाराची उंचाय गाठूंक पावोंक ना. तरी आसतना हवामान खात्यान लोकांक चड वतान न वचपाचो, जाता तितले चड उदक पियेवपाचो आनी भायर काम करता जाल्यार मदीं मदीं विसव घेवपाची सुचोवणी दिल्या. आयज कांय वाठारांनी जोगलां आनी नेटाच्या वाऱ्या सांगाताक घेवन पावस पडूं येता. लोकांक जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच शिटकावणी ना. फुडल्या 72 वरांक चडावत तापमानान 1 ते 2 डिग्रीन उणाव. तापमान 7 परस चड. गरमेच्या लाराची शिटकावणी ना. 25 मेरेन शिवरूं येता पावस. आज कांय वाठारांनी पावसाक जोगला वाऱ्याचो सांगात. चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.